वास्कोतल्या स्कुलांत ल्हान चलयेचेर जाल्ल्या बलात्कार केशींत अटक केल्ल्या हेडमास्टराचो घोव नुस्तेमारी मंत्र्याचो सोयरो आनी ताका लागून प्रकरण चिड्डोवपाचो यत्न चल्ला असो आरोप ॲडव्होकेट आयरिश रॉड्रिग्जान केला. नुस्तेमारी मंत्री आवर्तान फुर्तादोन माथे आरोप भायर मारल्यात. बलात्कार जाल्ल्या चलयेक न्याय मेळिल्लो आपल्याकूय जाय. स्कुलाच्या हेडमास्टराचो घोव आपलो सोयरो लागना अशें आवर्तान फुर्तादोन स्पश्ट केलां. Everyone in Vasco and the people at Goa in large know that this case is being hushed up due to political interference. We all know that the headmistress of the school is related to one of the cabinet ministers in the Manor Parrikar government, and that is the reason this case is being hushed from day one. The headmistress is related to my friend, the fisheries minister Avertan Furtado. Her husband is related. The police have denied us permission for the public meeting which was scheduled to be held at Vasco, and this meeting was arranged to protest against the failure of the police. स्कुलाच्या हेडमास्टराच्या घोवाचे आडनाव आणि आपले नाव फक्त सारखे आसा म्हणून तो आपलो सोयरो जायना अशें नुस्तेमारी मंत्री आवर्तान फुर्तादोन म्हटलां. I don't know from where Iris got the news that they are related to me. Just because my surname is Furtado and her surname is Furtado, he is just connecting us together. I have never met this family, nor do I know this family. And if Iris can prove that I am related to her and that I am siding her, I can say that I will resign from my ministry as well as the MLA. If only he can prove it that I am related and I am siding her. And if Iris is doing such a thing, I think he should be admitted in a mental asylum. Because he just can't defame anybody like this. And I'm sure I will file a defamation case against him. इतल्या मजगती 3 महिने जाले तरी ह्या प्रकरणातल्या आरोपींक धरपाक पुलिसांक अपेस आयिल्ल्यान काँग्रेसीचो सरचिटणीस सुदीप तामणकरान टिका केल्या. आयज पर्यंत एकट्याकूय कोणाक चौकशेक आफयलो वचना. हे वास्कोची रेप केस आहा ती तनुजा नायक प्रकरणा प्रमाणे हे सरकार खंय तरी गुठलोवपाचो प्रयत्न करता. ह्या केशींतल्या गुन्यांवकारांक धरपाक जाय पूण ॲडव्होकेट आयरिश रॉड्रिगीज आनी हेर बेटोस बोवाळ करतात असो युगो डेपाचो सरचिटणीस आनाकलेत वियगाश म्हणटा. आम सगळ्यांक कन्सर्न हांवें कोण केलें इस्कॉलां येवन कोण केलें काय म्हणून आमकां सगळ्यांक दिसता की तो क्रिमिनल जो आसा ताका न्याय करचो म्हणून. म्हाका दिसना कोण एकटो गोंयकार म्हणप म्हणून की ताका न्याय करचो न्ही म्हणून. पूण हे पळय जे भायर सरल्या आयरिस, सिरील आनी अनिल काणकोणकर ते प्रोपगेंडा करपाक सोदता. थ्रू प्रोपगेंडा कॅन यू नॅब एन अक्यूज्ड, कॅन यू डिटेक्ट अ क्रायम. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. सरकारी कर्मचाऱ्यांक 5% कळंतरान घरा बांदपा खातीर रीण दिवपाची येवजण सरकार तयार करतले अशी घोशणा मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान शेनवारा केली. गोंय सरकारी कर्मचारी संघटनेच्या रिपोर्टर ह्या म्हयन्याळ्याच्या भांगरा उत्सव सुवाळ्यात उलयतना मुख्यमंत्र्यांनी ही घोशणा केली. कोलवाळे बांदतले त्या 2000 घरांतली 60% सरकारी कर्मचाऱ्यां खातीर राखीव आसतली. एग्रीकल्चराक जे कितें स्वप्न आज पर्यंत बजेटांक दवरला ते वाखाणण्या सारकें आसा. पूण एक गोष्ट थोडे आमचे कर्मचाऱ्यांनी आमचे कडेन एज अ एडिटर नात्यान रिपोर्टराक दिवपाचो प्रयत्न केला आनी ते म्हणल्यार ते मायनिंगाक जे पयशे जे दिता पळय थंय ते मातशे जर काडून जर ते एग्रीकल्चराक यूज जाल्ले जाल्यार मातशें बरें जातासलें अशें ती एक खंत म्हाका दिल्ली आसा. ती हांव तुमचे उतारां म्हाजी स्वताची हें न्ही म्हाका फीडबॅक मेळटा म्हूण हांव उलयल्लें आसा. लोन फॅसिलिटी 1-2 म्हयन्या भितर येतली. 5% इंट्रस्टाचेर हावजींग लोन मेळटलें. आनी फुडें आमी हें ठरयल्लें आसा की जे आमी कोलवाळे सुरवात करतले 2000 घरां काय 1500 घरां कितें कोलवाळे घेता. सादारण ऑक्टोबर-नोव्हेंबर पर्यंत ते पूर्ण जावन डिसेंबरा भितर काम सुरू जातलें. तातले भितरले 30% काय कितें तरी कॉन्ट म्हळ्यार याद जायना 30 काय 40 will be reserved for government servants. Certain percentage will be reserved for police within government servants. भारतीय घटनेच्या 371 कलमा खाला गोंयाक खास दर्जो दिवचो अशी मागणी गोंय सरकारान केंद्र सरकाराकडे केल्या. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान शुक्रारा विधानसभेत ही माहिती दिल्या. गोंयाक खासा दर्जो मेळ्यार मायग्रेशनाचो प्रस्न बरोच उणो जातलो अशें मुख्यमंत्री म्हणटा. फेब्रुवारी 2011 सावन सरकार ही मागणी करता. रोहन खंवटेन गोंयच्या खासा दर्जाचो प्रस्न घाल्लो. भायल्यान गोंयांत येवपी लोकांची संख्या दिसान दीस वाडत आसा. ताका लागून जमीन, लायट, उदक आनी हेर गजालींचो उणाव दिसूंक लागला. स्थलांतरीत लोकांचो हो प्रश्न सुटावो करपा खातीर गोंयाक केंद्रान खासा दर्जो दिवचो अशी मागणी फाटली कितलींशींच वर्सां गोंयकार करीत आसा.
24 फेब्रुवारी 2011 ह्या दिसा गोंय सरकारान केंद्र सरकारा लागीं बरोवन मागणी केल्या. घटनेंतल्या 171 एक कलमा खाला गोंयाक खासा दर्जो मेळ्यार भायल्या लोकांक शेतजमीन विकती घेवपाचेर नियंत्रण येतलें. हिमाचल प्रदेशात अशें नियंत्रण आसा. गोंयाक खासा दर्जो दिवपा खातीर घटना दुरुस्ती करची पडटली. गोंया खातीर IAS आनी IPS अधिकाऱ्यांचो स्वतंत्र कॅडर आसतलो. त्या भायर हेर लाव गोंयांक मेळूं येता. गोंयाक खासा दर्जो मेळचो म्हूण गोंय सरकार गंभीरपणान यत्न करता. हे प्रयत्न चालूच उरतले अशी जाप आमदार रोहन खंवटेक मुख्यमंत्र्यान दिल्या. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट मिडिया. गोंयांतल्या कम्युनिदाद गांवकारांच्या हक्काची राखण करपा खातीर कम्युनिदाद महासंघ घडोवपाचो निर्णय कम्युनिदादींनी घेतला. त्या खातीर मे म्हयन्याच्या 1 तारखेक गोंयांतल्या सगळ्या कम्युनिदादींची एक बसका आपयल्या. गोंयांतल्या सगळ्या कम्युनिदादीच्या कमिट्यांनी ह्या बसकेत वांटो घेवचो असो उलो आयोजकांनी मारला. The whole concept came up when you probably heard about the Khazan board that was likely to be formed, and then the lands of the Goa lands of Comunidades were going to be taken under this board. So one of our founders or person who came out with the concept, Bismarck Dias, today he is not well, so he could not attend here. He decided that something has to be done on an all Goa level to see that the government does not continue plunder of the private autonomous Comunidad lands. So to do this federation concept was drawn up. It's still in the proposal stage. We will be meeting on 1st March, as our ad hoc president and chairman has said, 1st May 2013, to start the full process of framing the rules, the bylaws, the constitution aims, objects. That this federation is going to be registered. And now the government will have also an additional support. If the government requires us to cooperate, we are ready to cooperate with any government as long as the government does not go violative of the private laws of the Comunidades. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.